झेडपी वेंचणुके खातीर युती करपाक आरजीपीन आपलो तेंको उक्तायलो. मात पार्टीन डिफेक्टर्स घेवपाक तांचो खर विरोध म्हूण आरजीपीन मिडियाक कळयलें. युती करपाक फुडें सरिल्ल्या पक्षांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो म्हूण आरजीपीची मागणी. सगळे मॅसेजीस कॉल येवपाक लागले. त्या नंतर आमचे कितलेशेच मिटींग जाले भुरग्यां वांगडा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग जाले, फोन कॉल जाले, ग्रूप कॉल जाले, भरपूरशे हें जाले, डिस्कशनां जालीं. आनी तितून सगळ्या भुरग्यांचो एकूच सूर आसलो आनी आमचोय तोच आसा की डिफेक्टरांक ही एंट्री आसपाक जायना. डिफेक्टरांक ह्या अलायन्सान एंट्री आसपाक जायना. हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची. हे अलायन्स आसा एक नवे उर्जेचें. ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचें. हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचें. हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तांकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाचें. तेंचें पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचें. पॉलिटिकल पार्टींक रिक्वेस्ट करता जे आमचे अलायन्स पार्टनर्स आसा की तेंच्यांनी ह्या डिफेक्शन आनी हें जें घडटा हेचेर आपलो स्टँड क्लियर करचो. हे अलायन्स फक्त राजकारण नाल्यार राजकारणाचे नंबर न्हू, तर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा. जशें युरीन ते दीस सांगले बड्डे की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा. आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हें जाता तितलें प्युअर उरपाक जाय, जाता तितलें क्लीन उरपाक जाय.